नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा कविता फुललेली काणी आनी आयचे हे कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या मोगाचे थोडे थेंबे. वय मोगू कोणाक नाका. मोगू करच्याक आनी मोग दिवच्याक सगळ्यांकय आसक्त आसा. जगत्यांतू कोण मोग नाक म्हणटकी तो योगी जावन सुखा न्ही तो संन्यासी जावन सुखा. तसल मनशां मात्र मोगू म्हळ्यार मोह मागीर आनी खंयचे राग द्वेश असल कसले तांगेल मना आसना. वत्तान तापिले भुंयक पावसा थेंबे पडतना कितले आराम जातगी तशीची रागद्वेशान जळत आसचे मनांतू मोगा थेंबे पडतना तेन्ना जिवाक मनाक तितलेची आह्लाद जाता म्हणले एक विचार. मोग म्हणली तक्षण आमी लेखताची स्त्री पुरुषां मध्य उपजूची मोग मात्र मोगू म्हणून खंडिताकय न्ही. हाजे फुडें हांवें हे श्रृंखलेंतू मोगा बद्दल मस्त कविता प्रस्तूत केलेली आसा. आमकां स्त्री पुरुश मोग शिवाय आवसुकनी चेरडा वयर आसूच मोगू, मनशा मध्य एक मित्रत्व मोगू ते मात्र न्ही प्रकृती वयरी आनी आमगे दोळ्या मुखारी कोण मेळटा कोण आमी चोयताची तांची वयरी सगळ्यां वयरी एक अनकंडिशनल मोग करच्यो आमी वाडोवन घेतल्यार तेन्ना आमगेलें जीवन मस्त आराम जाता. केदनाय मोग करच्यो एक अभ्यास करून घेवका आमी. एक बाविलें झाड पळयतना अयो देवा कितलें बावलां मूं हें झाड म्हूण दिसून ताका देव उदक घालचें अशी आमगेलें मन आसूं. न्हय पोट फाटी लागिलें एक सुण्या पळयतना जाल्यार आमकां मना दिसूं देवा हे सुण्यान आहार पळयना अशी कितलो काळ जाली की म्हूण ताका येदेचें कसलें खाण गी शीत की कसलें घालचें तसलें एक मानसीक स्थिती आमगे भितर आसूं. तोच मोग सार्वत्रीक जावन सर्वांक कोण आमगेल्या जिवनांतू येद्रा येतागी आमी संपर्क करतागी तांकां सगळ्यांकय एक मोग करचो एक अभ्यासू करून घेतले म्हूण जाल्यार थंय मागीर द्वेशाक अवकाशू ना. तसले एक स्थिती सुमार एक हे कविता हांव बरोवन सुमार एक 8 वर्सां जाले. ही कविता इत्या बरयली म्हळ्यार मस्त मोगाक एक नमने आवंडेचे एक स्थितीरी आसतना बरयलेलें. मोग जायी म्हणून कितले मना लेखल्यार ते अपेक्षीत व्यक्ती मोग दिवच्याकच मागशी मुखार पळयता म्हूण दिसतना एक विचार मना आयलो. इत्याक आमी कोणेय निमगोवची निमगिनाशी आसोची कोणेय आश काडोची काणाशी आसोची तांकां आमी एक आमगेलो मोग दिवच्या नज म्हणलें एक विचार मना आयिल्लेची मोग दिवचें आरंभ केलो. तेन्ना जगत्येची म्हगेल जाल्ले म्हणलें एक अनुभव म्हाका जाल्लो. तेतून हे मोगाचे थोडे थेंबे हांवें बरयले. हांवें भीक मागले मोगाचे. हांवें भीक मागले मोगाचे पूण तें मेळ्ळी ना. हांवच जाल्ली दानी मोगाची. जगच मेळ्ळें म्हाका क्षण मात्रान. मोग सोदीत भोंवत कित्याक मोगा भोंवतणी तुवेंच बांदिले अडकळ्यो तुणटून उड्डयले शिवाय. मोगा भोंवतणी तुवेंच बांदिले अडकळ्यो तुणटून उड्डयले शिवाय. दोळ्यान मोग करतल्यांक आ देवच सांगू वेत.
दोळ्यान मोग करतल्यांक आदेवच सांगूं येता. काळजामनांनी मोग करतले वेगळी जावची जाल्यार ही कशी. तंत्रज्ञानी स्पर्श करूं शकता चंद्रिमाक आकाशनौकाद्वारा. तंत्रज्ञानी स्पर्श करूंक शकता चंद्रिमाक आकाशनौकाद्वारा. हांव पावता ताका फकत म्हज्या काळजान, फकत म्हज्या काळजान. आमच्या दोगां मदें कित्याक एक दार उक्ती करता. आमच्या दोगां मदें कित्याक एक दार उक्ती करता. वणतीची एक भ्रम जावन आसतना, वणतीची एक भ्रमा जावन आसतना. उक्ते भित्त वयल दोळे, उक्ते भित्त वयल दोळे, दोळ्यान तूं परजळचें मोगू, दोळ्यान तूं परजळचें मोगू. वणटारी अमुरपिकी हांसू, जिब्बेरी मोवाळ उतर. काळजान तूं, काळजाच्या तळ्यान तूं आट्टान तिली करुणा झरी. इतलें आसल्यारी आनी कसल जायी, इतलें आसल्यारी आनी कसल जायी. वय, हांव भीक मागलें मोगाचें. आमकां कोणगी एक व्यक्ती वयरी मोग आसता जाल्यार तांणी तो मोग दिवच्याक बिलकूल तांकां मन ना. तशें आसतना कसो कोरयेत. आमीची मोगाची दानी जावका. तांणी निमगोवची निमगी नाशी राबोवची. आमी अनकंडिशनल जावन तांकां मोग दिता राबुका. तेन्ना जगच आमकां मेळटा क्षण मात्रान. एक व्यक्तील मोग न्ही, सगळ्याल मोगूय आमकां मेळटा केन्ना आमी मोगाले दानी जातना. मोग दिवचे दानी जातना जगची आमकां सगळेच मेळटा. मोग सोदीत भोंवत कित्याक. मोगा भोंवतणी तुवेंच बांदिले अडकळयो तुणतून उड्डयले शिवाय. वय, आमी मोग सोदीत भोंवताची जाल्यार तो मोग आमगे लागीं येनाशी आमी थोडे अडकळ्यो म्हळ्यार बंधन घाल्लेलो आसता. हय, तो मनीस सम ना, तो तशी, तो अशी, तो पळोवच्याक चंद ना, नाजाल्यार तोची कटकटी उलयता, नाजाल्यार तागेले आनीक सगळी हवी आसूं आमकां लागून येना. असल कसलेय एक अडकळ्यो आमीच घालून घेताची एक व्यक्ती लागीं वच्चे फुडें. तो कशी आसा तशी ताका स्विकार करचे आमी अभ्यास करून घेवका. तो चड उल्लवो, उलयनाशी राबो, तो कोणाकय दुर्वूच मनीस आसो पुरो, नाजाल्यार तो चिके अहम आशिल्लो मनीस आसा पुरो, खंयचेय तागेले एक दुर्गूण आसा पुरो, ताका तो मस्त होगळसून घेता आसा पुरो, जाल्यार ते खंयचेय आमी मना व्हरनाशी. तो कशी आसा तशी ताका स्विकार केल्यार आमकां खंडीत जावन आमी सोदीत भोवंक म्हणना मोगाक मोग सर्वत्र आमकां मेळचें साध्य आसा. दोळ्यान मोग करतल्यांक आ देवस सांगूं येता. वय, दोळ्यान मोग करचें म्हळ्यार सौंदर्य आशिल्ले कडेन मात्र मोग करचें. एक चंद व्यक्तीक मात्र मोग करचें. चंद व्यक्ती म्हूण आमकां केन्ना कळटा, दोळ्यान पळयतना. त्यातून त्या मोगाक आमी दोळ्यान करचें मोगू म्हणटाची. जाल्यार आ देवस सांगूं येता म्हळ्यार विदाय, गूड बाय म्हूण सांगूं येता. केन्ना ताणें आमगे दोळ्या मुखारसून ना जातना आनी खंय परगांवां गेलेची आनी केन्नाकय ताणीं येनाची म्हूण आसल्यार तसल मोगाक आ देवस म्हूण सांगूं येता म्हळ्यार गूड बाय म्हूण सांगूं येता. जाल्यार काळजा मनांनी मोग करतले वेगळी जावची जाल्यार कशी. काळजा मनांनी म्हळ्यार हृदयपूर्वक मनान एक मनशाक आमी मोग करताची म्हण जाल्यार ताणें आमगे दोळ्या मुखार ना जाल्यार आमगेलो तो मोग निरंतर शाश्वत आसता. ताणें ह्या प्रपंचांत ना म्हूण जाल्यार तो मोग, तो मोगा उडगासूं आमकां निरंतर आसता. तेतून काळजा मनांनी आमी मोग करूं शिकोवका शिवाय दोळ्यान मोग करचें न्ही. तंत्रज्ञानी स्पर्श करूंक शकता चंद्रिमाक आकाशनौकाद्वारा.
वय चंद्रा लागीं सुमार जन वचून देंवल्यांची. नील आर्मस्ट्रॉंग असल पराय जन वचून चंद्रा वयर देंवल्यांची. थंय चंद्राल्याक वच्चे आतांनी बोशा अपोलो म्हूण खंयची गी एक आकाश नौका तांणी वापरले. तेतून तंत्रज्ञानी असल आकाश नौकाद्वारे चंद्रा वचून आपुडूक सकताची म्हळ्यार सामर्थ्य आसता तांकां. जाल्यार हांव पावता ताका फकत म्हज्या काळजान. वय म्हाका चंद्राकय आपुडू साध्य जाता फकत म्हगेल्या काळजान, म्हगे मना द्वारे. मनान तुजी आमगेल्या आंगणान तूं बैसून चंद्रा पळोवन चंद्र म्हगेले समीप आसा, म्हगे लागीं आसा, म्हगेल्या अंतर्या भितरी आसा म्हणून लेखून चंद्रा मोग केल्यार चंद्र म्हाका सदां सर्व काळ म्हगे लागीं आसता, म्हाका मेळ्ळलो आसता. ताका हांव खंयचे आकाश नौकाद्वारे वचून पावचें अगत्य आसना. आमच्या दोगां मदें कित्या एक दार उक्ती करता. आमी दोन देह एक मन म्हूण जावका. तशें जाल्यार मात्र वणती म्हळ्यार एक भ्रम जावन आसता. वणतीच एक भ्रम जावची केन्ना म्हळ्यार दोन देह एक मन जातना. तशें ना म्हूण जाल्यार दोगाल मना मदें एक दार म्हळ्यार एक बागील, एक द्वार उक्ती कोरका पडटा एकल्या मना भितर अन्येकल्यान प्रवेश घेवच्याक. तसल एक वणतीची भ्रम जावन आसतना आपास एक दार उक्ती करचें अगत्य ना. म्हळ्यार दोन देह एक मन म्हळेले अविनाभाव तसल एक मोग करूंक आमी शिकूका. उक्ते भित्त वयल दोळे, भायले दोळे आमी धांपू येता उक्ती कोर येता. जाल्यार भित्त वयल दोळे अंतचक्षू म्हूण आसता, ते भित्त वयल दोळे आमी उक्ते दवरका, उदारे दवरका. आनी दोळ्यान तूं परजळची मोग आसूंका. कोणाकय एकल्या पळयतना आमगेल्या दोळ्यान तूं तो मोग परजळका म्हळ्यार तें प्रतिफलन जावका, तें प्राज्वल्य मान जावका. तसल मोग आमगे दोळ्यान तूं प्रकट जावका. वणटारी अमुरपिकी हांसू. वणटारेक सानू हांस आसा. कोणेय एक मनशा पळयतना एक हांसूय हांसना अशी वोंट बिगदून घेवन दोळ्यांत एक हांसूय दाखयना अशी कसलेय ना अशी आसल्यार खंयचेय मनीस आमकां कशी लागशील जाता. कोणेय आमकां कशी इच्छ करताची, इच्छ पावताची ना. त्यातून आमगेले भित्त वयल दोळे उक्ती कोरका. आमगेले दोळ्यान तूं एक परजळची मोग प्रकट जावका. आमगेले वणटारी एक अमुरपिकी हांसू हांसूका. अमुरपिकी म्हळ्यार हा 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 म्हणून अट्टहास दिवन हांसची तसल हांस न्हय. एक फूल फुल्लें मणके, एक मोगार फुल्लें मणके वणटारी एक हांसू फुल्लुका. जिब्बेरी मोवाळ उतर. एकाकल्यान उलयतनाची अबा कितलो कठीण मनीस अबा, एक दोन उतर मोवाळ उतर पूण उलोवचा न्हय जुवाय म्हण आमकां दिसचें आसा. तेतून जिब्बेरी मोवाळ उतर. काळजाची तळ्यांत म्हळ्यार काळीज म्हणलेलें एक सरोवर, एक तळ, तांतू आट्टन नतिले करुणा झरी. आमगेल्या मना भितरी केन्नाय परकिया खातीर एक आट्ट नतिले एक करुणा झरी आसूंका. कोणाकय पळयतना आमकां पाप आनी भुकून आसा पुरो, भुकेवन आसा पुरोची, हांगा कसलेय येदे आहार गी वो तान्नेन येवन आसा पुरो, कसलेय एक पिवच्या गी, एक पानी गी दिवया म्हण आमकां दिसची तशी आसूंका. एक करुणा झरी आमगेल्या मना भितर आसूंका. खंयचेय व्यक्ती वेळ नतील वेळेर घरा बाग लायला म्हळ्यार न्हय कशी असो कोणके एक मस्त काम करतर आसा तांगेल्या कामा बद्दल आमकां गौरव आसूंका. कितलो वावटेवन कितलो वेळ दोन काम करतर आसा, चिक्क वेळ न्हू तो बैस, येदे खा येदे फी म्हूण सांगचें तसलें एक मन आमगेल्या भितर आसूंका. इतलें आसल्यार आनी कसले जाय, इतलें पुरो. जगत्यान तूं आनी कसलेंय नाका. तुमी त्या मनशाक अष्टैश्वरी दिवका म्हूण ना, आनी कसलेंय हाण दिवका म्हूण ना. तुमगेले भित्त वयल दोळे उक्त करून दोळ्यांत एक परजळची मोग दाखोवन वणटार एक अमुरपिकी हांस हांसून जिब्बेरी मोवाळ उतर उलयतची
तुमगेल्या अंतरिया भितरी एक आट्टन तिले एक करुणा झरी दवरून घेतल्यारी आनी कसले ना हे जगत्यान तूं हे जगत्येच आमकां मेळटलें आनी सुख साम्राज्य आमगेलें जातलें. केदना असले मोगाचे थेंबे आमी दुसऱ्यांक दिवच्याक शक्त जातना मात्र. ही कविता तुमकां कशी लागली अवश्य बरया. येवच्या हप्त्यान तूं अनेक कविता संगत परत हजर जाता. नमस्कार.